मडगांव सावन केपें वचपी बसीक केप्यां अपघात जालो। बस रस्त्या कुशीक परतली। बसींत 30 पॅसेंजर आशिल्ले। 15 जाणांक जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिसियोत घालचे पडले। लोक म्हणटात अपघाताक ड्रायव्हर जबाबदार। बसवाले रेसी लावन लोकांच्या जिवा कडेन खेळटात। सावड्ड्या सावन मडगांव वचपी बसीक शुक्रारा सकाळी सुमार 8:30 अपघात जालो। बसीन 30 प्रवाशी आशिल्ले। पाड्डे केप्यां एका वलतार बस रस्त्या भायर वचून पडतली। गाडी वरून झाडार मारिल्ल्यान 15 प्रवाशांक मार लागलो। तांकां व्हरून हॉस्पिसियोत घाले। तातूंतले किरकोळ मार लागिल्ले 12 जाणांक रोखडोच डिस्चार्ज दिलो। 3 जाणांक एडमीट करचे पडले। बसीचो ड्रायव्हर म्हणटात ताबो गेल्ल्यान अपघात जालो। कितल्या सुमार मागीर रान बरें कितें जालें अशें ओवरटेकिंग बी दिनासलें ओवरटेकिंग बी कितें करताले जलवान बारीक गाडी। लोक म्हणटात ड्रायव्हरान वारे कशे गाडी हाडल्या। त्या शिवाय गाडयो चलतना ड्रायव्हराचे मोबायल चालूच असता। ही पळय गाडी पडले पळय न्ही परत ओवरटेक करून रेसिंग करता म्हणून आनी पयलीं मागीर रस्तो पयलीं अशीर हांगा वळताना ते पळय ड्रायव्हर सुद्दां पळयना म्हणटे आनी फक्त मोबायलाचे असतात चडशे। हाज्या पण जाले अशें एक्सिडेंट हांगा फक्त ड्रायव्हर फक्त फोनाचेर उलयतात हांगा पावल्या मडगांव पावल्या खंय पावल्यात ते मातशें पोलिसेन बंद करपाक बस ड्रायव्हरान मोबायल यूज करपाक दिवपाक ना। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। फोंड्यां उपजिल्लो हॉस्पिटलांतलो वैजकी कोयर लासप बंद जाला। आतां पालिका हॉस्पिटलाचो कोयर उखलता अशें थंयचो मेडिकल सुप्रिटेंडंट सांगता। हॉस्पिटलाची मॉर्गांत दवरिल्ली कूड पिड्ड्यार जाल्ल्यान भलायकी मंत्री पार्सेकार थंय परिस्थिती पळोवंक गेल्लो। मिडियान ताका वैजकी कोयरा विल्याचेर विचारलें। जाप सुप्रिटेंडंटान दिली। हॉस्पिटलांतलो वैजकी कोयर स्टाफ एम्ब्युलन्सींतल्यान व्हरून लोकवस्तींत लासतालो। प्रुडंटान तें उक्ताडार हाडिल्लें। जो मेडिकल वेस्ट पळय तो ओपन जाग्यार लासताले पळय न्ही तेजेर कितें एक्शन घेतल्या तुमी? ते स्टॉप केले सर म्युनिसिपालिटी लेट मिनिस्टर आन्सर ही ओके काम करणारा कोण ना पण ओपन जाग्यार करताले न्ही ते हॉस्पिटल ओपन अथॉरिटी त्यामुळे म्युनिसिपालिटी इज लिफ्टिंग वे आर असेंब्लीन पासून क्वेश्चन येयल्लो न्ही सराक आता असेंब्लीन पासून क्वेश्चन रेज जाल्लो की ह्या अशे पद्दतीन ओपन जाग्यार मेडिकल वेस्ट जळोवचो न्ही म्हणून मेडिकल वेस्ट लासपाची बंद केलेले सर। इट इज ओनली नाइस सेग्रीगेटेड म्युनिसिपालिटी इज लिफ्टिंग even for that matter yes sir medical waste lasta nahi no no never no it is been proved not burned no some miscreants have put fire there but we are segregating human parts is helping us no municipality is helping but आता provision किती असा का म्हणता हांगा is being lifted नी municipality is lifting all the waste medical waste municipality hota 3 pits are there, one for cotton waste, one for placenta, one for sharps encapsulated pit. The plastic, paper and syringes which are disinfected tubings are lifted by municipality. Scrap people, they are earning money also. Municipality is helping us. human parts been digging pit पिटान घालता तुम्ही हे करता you can please visit us from your waste. गोंयांत बाल मृत्यूचे प्रमाण सगळ्यांत कमी। भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान हो विशय काढलो। गोंय वैजकी महाविद्यालयांत जाल्ल्या प्रीमॅच्युअर डिलिव्हरी ह्या विशयावेल्या कार्यावळींत भलायकी मंत्री उलयतालो। गर्भपात आनी त्या सारकिल्या गजालींचेर जागृताय करपाच्या हेतान हो दीस आसता। 17 नोव्हेंबर हो दीस संवसारभर दीस पुराय जावचे पयलीं जाल्ले बाळंतर दीस म्हूण मनयतात। गोंयांत मात हो दीस 15 नोव्हेंबराकूच मनयलो। भलायकेच्या वाठारांत गोंय राज्य बरेच मुखार आसा म्हण भलायकी मंत्र्यान खोस परगटायली। गोवा हॅज द लोवेस्ट IMR which is 11 in the country, whole of country we have the lowest value and therefore we get it becomes easy for us to get the awards in such fields. डिलिव्हरी टू सून या अहवालाचे या वेळार प्रकाशन झाले। दीस जावचे पयलीं बाळंतर जाल्ल्यान भुरग्यांच्या मरणाचे प्रमाण वाडटा अशें डीन डॉक्टर VM जिंदालान सांगले। Prematurity is associated not only with high infant mortality but also with so many other problems in the children. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।